किती चालना ते म्हाका कांयच समजना. सरकारान तर कामां चलत ना. प्रत्येक जाण म्हणटा कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट. आता हे कसले पिशे कोड ऑफ कंडक्टाचे? अरे आमची जी पळय जीएमसीची व्हायस चेअरमॅन आसा न्ही हय. तिका खंय उदकाचें एक नवें कनेक्शन जाय आशिल्लें. बरें. ती बाबडी गेली वॉटर डिपार्टमेंटान. पूण कोड ऑफ कंडक्टाचे निमित्त सांगून तिका कितें सांगलें 30 मे पर्यंत कांयच जावपाचें ना म्हणून. अरे पण अंकल आयलो. हॅलो अंकल. गुड मॉर्निंग. म्हाका मातसो पडाव जालो बाजारात गेलो. बस आता हांव उदक घेवन येता. बस बाय. अरे फकाण मरे. कोड ऑफ कंडक्ट कसलो कोड ऑफ कंडक्ट? अरे जेवण खाणाकडे लेगीत कोड ऑफ कंडक्ट. हे किती चल्ला रे? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग खंयची बॅड मॉर्निंग म्हणत बॅड मॉर्निंग. कित्याक तापल रे थांबा? यो उदक घे. तोंड बस मातशें तोंड जा. अरे बस हांगा बस. तुका हाडटा उदक हाडटा बस आता. घे बिनी बाय. थँक्यू अंकल. दामोदर तोंड जालो जाता बेटोस तापता तू जरा मध्ये. सांग आता कित्याक तापतालो? कित्याक तापता काय म्हणटा? होय अरे फाटले ब्रेस्ताराक हांव जामावले गेल्लो सारकें उपास करपाक. होय. अरे गोंयच्या लोकांची बरें जावचें, ते आमचे गोंयची राजकारण्यांक बरी बुद्ध येवची म्हणून हांव वर्सांतल्यान एक ब्रेस्तार उपास करता. सारकें जामावले होय. सकाळी स ते सांजचे स. होय रे ते सगळे फाटले बिरेस्तारा देखून त्या बिरेस्तारा तूं हिंग येवं नासलो. पूण त्या फाटले बिरेस्तारा घेवन तूं आतां कित्याक तापता? तशें न्हय रे. उपासा दुसरे दिसा बरें नुस्त्याचें जेवण जेवपाची म्हाका संवय. बरें हुमण तळिल्ले कडी फर्स्ट क्लास जेवण न्हीद काडपाची. मागीर कितें जालें तर? अरे कितें सांगतलो तुका. अरे शुक्राराक हांव बाजारांत गेलो. बरें कितें व्हरया म्हटलें जाल्यार ही आमगेली कोसासांव जी नुस्तेकान आसा ती म्हाका सांगता बाबा आज कोड ऑफ कंडक्ट नुस्तें ना. अरे म्हाका अशी बीर मारली म्हूण सांगता तुका. अरे म्हणलें नुस्त्याक आनी कोड ऑफ कंडक्टाक संबंद कितें? सारकें. जाल्यार ती म्हाका सांगता सकाळी खंय म्युनिसिपालिटीचो कोण तरी ऑफिसर आयला आनी सांगता खंय नुस्त्या विकूं जायना आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागला म्हणून खंय हेणी सगळें नुस्तें घर व्हेलें. दामबाब ही गजाल जाल्ली फाटली शुक्राराक. पूण तुमी आज कित्याक तापतात? आगो येता म्हाका एडी मेळ्ळो आनी तो कितें सांगता की हालीं खंय बाजारांत नुस्तेंच मेळना. नुस्तें म्हणना फुडें म्हाका ते कोड ऑफ कंडक्टाची याद जाता आनी मागीर तो घेता. हे मात सामकें खरें. ह्या दिसांनी गोंयांत कांयच काम चलना. वचत थंय आचार संहिता. समजलें कोड ऑफ कंडक्ट न्हू. कालच्या पेपरान एक बातमी येयल्ली. मावीन बुदीनो खंयच्या तरी मिटिंगेन सांगतालो आपूण 40 रस्ते बांदतलो आसलो पूण करतलो कितें? वो कोड ऑफ कंडक्ट लागला न्हू तेका लागून कामूच करूंक मेळना. म्हाकाय बी हेच समजना. सगळे इंडियन चॅनल्सांनी जय हो भय हो माती हो गोबर हो असली सगळी पदां. बीजेपीच्यो काँग्रेसीच्यो आनी हेर सगळे पॉलिटिकल पार्टीजांच्यो जायराती आनी गोंयांत मात्र कोड ऑफ कंडक्ट. हेच ते एकमुठाय मुगो गोंया खातीर खासा दर्जो आमी मागताय न्हू त्या मुठात घेयाय खासा दर्जो. स्पेशल स्टेटस. स्पेशल स्टेटस? एक स्पेशल स्टेटस म्हणटाय नुस्त्या मेळना रस्त्या काम जायनाय हाल म्हटले मोर्चा गणाका कोड ऑफ कंडक्ट. येसो स्पेशल स्टेटस आनी कोणाक जायो? आनी एक जोक सांगता तुमकां. पयर हांव भाजयेच्या मार्केटान गेल्लो थंय दोग-तीग जाण जोक करताले. आतां थंय कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सरकार उडोवच्याक मेळचें ना आनी ह्या आयाराम गयारामाक कांयच काम करूंक मेळचें ना. पळय
सरकार पडचे ना ही गजाल खरी, पण कोड ऑफ कंडक्टाक लागून न्हय हा. हांवें आयकलां ते प्रमाणे कांय मिनिस्टर खंय स्वित्झर्लंडाक गेल्यात, कांय दुबय गेल्यात आणि चीफ मिनिस्टर खंय अमेरिकेक गेला. हांगा गरमी चड जाल्या न्ही, पूण गेल्यात बाबडे बायलेक भुरग्यांक घेवन. तांकां म्हणून सुटी नाका. But toppling the government can be done any time. अगो तस नव्हते. ते स्वित्झर्लंडाक गेले ते मौज मारूंक वचना. थिंगा आमच्या भारतातल्या फुडाऱ्यांनी बरो काळो पयसो दवरला आणि बीजेपीन सांगला ते आमी पत्ते हाडटले म्हणून. हेंगेलोय बी थिंगा काळो पयसो आसा नुसता. मागीर ते थिंग कितें बँकां पयशे चोवपाक गेले? अरे ते चोवपा मेळना ते. पळोवपा मेळना. मागीर कित्याक गेला तर ते थंय? अरे थिंगसान पयशे काडून दुसऱ्या खंयच्या देशान घालपाक गेल्या जातले. ही सगळी फकाणां रे. फाटले फावटी आमी तुमकां सांगू ना, ही बीजेपी आमी काळो पयसो म्हणून बोवाळ करता आणि आमी हे पयशे हाडटले म्हणटा. अरे हांव म्हणटा ही हिपोक्रेसी कित्याक? पूण दामबाब म्हाका एक सांगात, बीजेपीन जो पळय हो काळे पयशांचो प्रश्न काडलो न्ही ते बरोबर करूं ना. काळो पयसो सगळे कडेन वचत थंय काळो पयसो. आतां हो जर काळो पयसो आमच्या भारताक परत आयलो तर ते आमकांच बरें न्ही. आगो हे काळे पयशाची गजाल आमकां केन्नाच्यान खबर आसा. आतां हे आमचे लोक कितें करतात, आमचे जे पळय रुपये आसात हे हवाला मार्फत हे डॉलरान कन्वर्ट करतात आणि हे डॉलर हे आमचे लोक व्हरून भायल्या देशांनी म्हणल्यार चड करून स्वित्झर्लंडाक आणि हेर देशांनी व्हरून बँकेन दवरतात. हो जो पळय काळे पयशांचो जो पळय वेव्हार आसा तो केन्नाच्यान आसा गो. तेंय कळना. आतां हे डॉलर हाडपाक मेळटात काय ना, हाडटले जाल्यार कशे हाडटले, आणि ह्यो स्विस बँको ज्यो पळय आसात त्यो एका मनशाले पयशे जे आसा ते दुसऱ्याक दितले काय ना हे सगळें पळोवचें पडटलें. म्हाका जाल्यार दिसता हे इलेक्शना पयलीं लोकांच्या दोळ्यांत धुल्ल घालपाचो हो यत्न. हातूंतल्यान कांयच सादपाचें ना. तुका कितें दिसता पेद्रू बाब? म्हाका मरे ह्या विशयार जबर खबर ना, पूण म्हाका एक प्रश्न पडला. हो पयसो परदेशान वचून भारतान कित्याक हाडपाक जाय? भारतान काळो पयसो ना. इतू वर्सां तो भायर काडपाक तुमी कितें केलें? आणि हांव कितें विचारता, तुमी पयलीं हो काळो पयसो भायर काडपाचो विचार मागीर करा. हांव कितें म्हणटा, तुमी हो काळो पयसो तांकां जोडपाची संदूच कित्याक दिता? हेजेर कितें कायदो बी करूंक नजो. सारकें सगळें उलयता तें सारकें तर्कशास्त्र. लॉजीक रे, लॉजीक. लॉजीक म्हणजे कितें? लॉजीक आता लॉजीक म्हणल्यार कितें सांगपाचें पेद्रू बाबाका? लॉजीक म्हणजे तर्कशास्त्र. तर्कशास्त्र म्हणजे आतां रजांव म्हणल्यार कितें तें खबर आहा मरे तुका? वय समजलें. आतां आमकां चोय, म्हाका हांव सरकारी नोकरेंत आसतना दर वर्सा सरकाराक अहवाल धाडटालो. समजलें मरे तुका? समजल ना पूण आसूं, मुखार सांग तूं. तूं बेठोच निर्शेव नाका रे, आनी थोड्या दिसांनी तूं सगळें समजतलें तुका. तर हांव कितें सांगतालो, अहवाल तर दर वर्साक म्हाका सरकाराक अहवाल धाडचो पडटा. अहवाल कितें म्हणून तर मुकोडे घर आसा काय ना, बाटबेस आसा काय ना, मुकोडे कितले पयशे आसात, बरें इतल्यानूच जायना. हे बाटबेस, हे गोरदार, हे पयशे मुकोडले फुंच्यान येयले हें सगळें तांकां सांगचें पडटा. तितूंतल्यान जर हांवें कितें विकलें म्हणजे गोर विकलें, बाटबेस विकलें, कोणा पयशे दिले जाल्यार ते कित्याक दिले हेंवूय सांगचें पडटा. हें सगळें कित्याक तर सरकारी नोकरा कडेन काळो पयसो आसूंक फावना देखून ही सगळी पद्दत. अंकल तू कितें म्हणटा तें समजलें म्हाका. म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांक जे पळय कायदे लागू जातात तेच आमच्या राजकारण्याकूय बी लागू पडपाक जाय. म्हणजे MPs आमचे MLAs जे पळय आसात तांणी तांची प्रॉपर्टी कितली विकत घेतली, कशी घेतली, कितली पयशांची घेतली हाजोय तांणी एक रिपोर्ट दिवपाक जाय. बट आफ्टर ऑल दीस कॅन वी स्टॉप ब्लॅक मनी? दोतोर, तुम्ही सांगता तसो काळो पयसो सामकोच बंद जालो ना जाल्यार लेगीत खुबसो उणो जातलो. आनी वग्गी रावन कांयच काम करिनासतना वग्गी रावच्या परस कितें तरी केल्लें बरें न्हू.
एक्चुअली हें तुमी कितें उलयता तें म्हाका तितून कांय इंट्रस्ट ना. मुगे पात्रां म्हाका पयस दिता, मुगे पयस पडटाय, पगार पडटा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. आं. हांव म्हणटा पयस पडटाय. तें कितें उलयता